ही इलेक्ट्रिक बस हा, ही पेंजीम स्मार्ट सिटीन भोंवता बसी आनी सद्याक पाट्यार ह्या बसीचो टायर पंक्चर जाल्लो हा आनी ही न्यूज बस जावन हा आनी आमकां हांगा टायराक क्रॅक दिश्टी पडटा। ही न्यूज बस जावन हा आणि अशें दिसता हो टायर ट्यूबलेस हो अजून ट्यूब ना म्हणजे ट्यूब काडून व्हेला काय इन्फॉर्मेशन ना सद्याक तरी। ड्रायव्हर आणि कंडक्टर रस्त्याच्या एका सायडीक दिश्टी पडटा। अशें दिसता की कोणाक तरी फोन मारता। साहेब तुम्ही ह्या बसीचे ड्रायव्हर न्हू? कितें जाल्लें? कितें जाला सांगू शकता न्हू तुम्ही? अशें म्हणजे कितें उलयता तुमी? उलयना? आतां कितें जाला तुमी कितें इन्फॉर्म बा केल्लें आहा? कोण येवपाचो बीन आहा? ड्रायव्हर बाब कंडक्टर बाब कितें जाल्लें आहा? रनिंगचे मातसो टायर फुटलो तेन्ना पॅसेंजर बा आहले? फाटल्या गाडयेक कॉल करून तेंची कितें कोणाक इन्सिडंट घडोंक ना काय इंजरी बीन काय ना कोणाक काय मार जावं ना काय इंजरी बीन काय ना? आतां कोण येवपाचो आहा? टेक्निशियनाक रिपोर्ट केला। ओके केन्ना जालो? टायमींग कितें जाल्लो? तर तुमचें नांव कितें? थँक्यू। स्मार्ट सिटीन भोंवता ही बस सद्याक हांगासर दुसरी बस येयल्ली आहा। ह्या बसींतल्यान कोण टेक्निशियन बीन आहा जाल्यार देंवतलो आनी हांगातलें इन्स्पेक्शन करतलो। ह्या बसीचो जो टायर फुटला ताचें इन्स्पेक्शन जावपाचें आहा। सद्याक हो इन्सिडंट घडला पाट्यार पेंजीम पाटो। सो अशें आमकां दिसता की टेक्निशियन देंवता हांगा ह्या बसींतल्यान तेंच्यानी टायर हाडला तो टायर जो फुटला तो रिप्लेस करून आतां हो दुसरो टायर ते फिक्स करतले आनी टेक्निशियन हांगासर पावल्ले आहा तेंचे इक्विपमेंट घेवन। आतां तेंचे थोड्याच टायमान काम स्टार्ट जातलें। ह्या इलेक्ट्रीक बसीक फाटल्यान 2 टायर आसता एका सायडीक आनी फाटले टोटल ह्या बसीक फाटल्यान 2 टायर आसता टोटल 4 आनी फुडल्यान 2 टोटल 6 टायर एका आहा आनी सद्याक जो फाटलो तेजो टायर आहा 2 हातलो एक टायर फुटला।